नमस्कार. तो पूरा जनक ये गीता बेस्ड सीरीज ऑफ वीडियोस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आत्म साक्षात्कार तो स्वागत करता सुरे हावा GSB सभाचे महिला शाखा तांकां धन्यवाद दिता की तांणी म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिलें हे व्हिडिओ प्रेजेंट करचें. दिस विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस हातूंत फर्स्ट व्हिडिओ ही आमी हे व्हिडिओज हातूंत भगवद्गीतान बरयलेलें विंगड टॉपिक्स सिस्टमॅटिकली इन अ स्ट्रक्चर्ड वे आमी पळोवया. सो पुरा देवाल स्वामी उद्गास करून मालगड्यार आशीर्वाद घेवन हांवें व्हिडिओ प्रारंभ करता. एक प्रेजेंटेशन आहे सांगतो. सो मेन वस्तू म्हळ्यार सेशन 1 सर्च फॉर हॅपीनेस म्हणटा ती मेन वस्तू म्हळ्यार आमकां पुरा जेन्ना आमी लायफान खंयचे वस्तू करतात ते कसले करतात, वेदर वी आर स्टुडंट, हाऊसवाईफ, प्रोफेशनल, खंयचे एजांत आसा ती, चेडूं आसा ती, व्हड आसा ती, रिटायर्ड आसा ती, what are we trying, what are we looking for? That is the first question. तुम्ही खंडित हाजे विशयी विचार केल्यार तुमकां मना वतलें की वॉट एवर वी आर डुईंग आमी एक आनंद प्राप्त जावका, खुशी मेळका ताजी खातीराची. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. आता एक साधू का एक शिष्यान निमगेलें की म्हाका आनंद प्राप्त जावपा म्हूण ताणें सांगलें की जायत गार्डना वचून एक बटरफ्लाय धरी म्हूण. तो वचून एक बटरफ्लाय धरचें ट्राय केलें, कितले केल्यार ताका तें धरूं जायना तें. जाल्यार मागीर ताणें नुतो बशिल्लो तेन्ना ते बटरफ्लाय येवन तागेल्या आंगार बसता. सो समटायम्स आमी एक्सटर्नल्सान तूं ते खुशी आनंद सोदिता आसता ती, बट निज जावन ते सुख आनंद मेळचें ते आध्यात्मीक दृश्टीर भक्ती रसांतू आमगेले भितरी आसता. नॉर्मली पळयल्यार कितलेंय सिच्युएशन कशी आसूं कसं की एक मिसिंग सी आमकां फिलींग आसता. हें एक जालें जाल्यार एक समजशिल्लें खंय ना खंय कसं की एक मिसिंग आसता. म्हळ्यार च्याक एक केसर भात खाता ती जाल्यार तातूंत थोडें रेंवस म्हणटात पळय खावें येता जाल्यार फुल्ली एन्जॉय करचें जायना. सो हें कसं न्ही टॉपीक खंयची निमिशां जाता, खंयची निमित्त जाता आनी गीता हाजे वयर कसं सांगता तें आमी एक्सप्लोर करूया. आतां आमगेलें मस्त सकड विधी आमगेलें फूड दोखून चलना परंपरा आसा स्वाम्यालें मालगड्याल्या आशिर्वादान आमगेल्या समाजाक पुरा रितीरी चांग रुपारी आध्यात्मीक दृश्टीन उन्नती करचो आसलें भाग्य आसा. कितले की देवळ आसा, कितले सकड रिती रिवाज आसा आमगेले. आमचे इनफॅक्ट तुमचे चड डिटेल्स पळोवंक गेल्यार त्रिविक्रमाचार्य भटमामान हें जे सेम फेसबुक पेजार तांगेले मस्त व्हिडिओज आसात आचार विचार म्हणून तुमी ते पळोवं येता. सो हे आचार विचार आमी करता आसा ती, बट आमकां कितले ताजे विशयी सिद्धांतीक रुपार ताची समजून घेवचें येता. और आमी फॉलो करच्या पुरो ती जाल्यार मुखावेल जनरेशनय तांचे फॉलो करतलें की. दीज आर द क्वेश्चन्स वी नीड टू आन्सर. आतां केळें आनी केळ्या सालीन तूं कसं इम्पॉर्टंट आमी लेखल्यार दोनी इम्पॉर्टंट. कसलें की केळें साल नासल्यार ते भितर वयलें केळें प्रोटेक्ट जायना. सिमिलरली खाली केळें साल आसल्यार कांय प्रेजर ना. और द अदर एग्जाम्पल वी कॅन टेक इज मिनरल वॉटर बॉटल. ते मिनरल वॉटर बॉटलाचे उद्दानांतले कांय वॅल्यू ना, ते आमी उडयतात. जाल्यार मिनरल वॉटर बॉटल घेता आनी ते 15 की 20 रुपये दितात. कसं लायक की त्या उदका प्रोटेक्ट करता आनी एक कडेन दुखून आनीक कडेन व्हरता जाल्यार आमी ते यूज करूं येता. तशी त्यांच प्रकार आमगेले रिती रिवाज आमगेले कल्चर संस्कृती ते केळ्या साली म्हणके आनी ते भितर आशिल्लें केळें म्हळ्यार हें आध्यात्मीक ज्ञान हें तत्व दोनी जेवता. आनी कशी केळ्या सालनांतल्या भितर वयलें केळें कुसून वतलें तशींच आमगेले रिती रिवाज परब संस्कृती
हे आमी इन प्रॅक्टिकल लायफ करनातल्यारी ते आध्यात्मिक ज्ञान ते फिलॉसॉफी ते व्हरना मागीर कसले की एक प्रॅक्टिकल असू का खाली थियोरिटिकल अशें साधना आणि ह्या पुरा फूळ लोकन भारतीय संस्कृती सनातन धर्मांतू आमगेले व्हड व्हड ऋषी गणान तांणी पुराय कोण दिलेलो विषय आणि ते चलता असं परंपरेंत आमगेले गुरुन हे प्रोसिजर्स फॉलो करून परंपरेंत हें ज्ञान येता आता रिले रेसान तू 4 जण असतात नॉर्मली ते स्पर्धा असतात तांतू पक्काने सुरेश 3 रनर जावन ते धांवन ती बड्डी एकल्या एकल्या पास करता गेली ती आणि तो 4य पर्सन कोण असत आणि ती बड्डी काडून उडयली सुरे त्याक जण कशें दिसतना तशी त्या प्रकारे आध्यात्मिक ज्ञान संस्कृती आमगेले फूळ दाखोवन येता इट इज आवर ड्युटी की आमी हें समजून घेवका विंगड जनांक दिवका मुखावेल जनरेशनाक दिवका आणि स्प्रेडय करता आणि हे गीता तसं ज्ञान आमी चिंतन करता ती देन इट गिव्स अस अ चान्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मचिंतन करचें कारण की एक शिल्पकार आशिल्ले कसं की एक सान स्क्रॅच आशिल्लो तो रिपेर करता आशिल्लो तेन्ना ताका विंगड पर्सन निमगेली हें कसलें रिपेर करता तूं म्हूण ताणें सांगलें की ना हें स्क्रॅच पडला म्हूण ताणें सांगलें इतलें सान स्क्रॅच दिसना हें विग्रह हें स्टॅच्यू खंय दवरतात ओ तें बिल्डिंगा वयर म्हणटा इतलें वयर दवरतात कोणाक दिसतलें तेन्ना तो शिल्पकार सांगता की तुका दिसना आसच्या पुरो जाल्यार म्हाका गोतस न्हू तशींच ही आमी गीता ज्ञानाचें बेज यूज करून आमी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन केल्यार हें तत्व समजून घेतल्यार आमी फॉर आवर सेल्स आमी समजून घेवया की आमी आनीक मुखार सून आनीक चांग जावंक जाय आमगेलें आनीक बरें जावंक जाय इफ यू वॉन्ट टू गेट बेटर हाव कॅन वी डू इट सो हें एक आसा सो दिस इज वाय वी रिक्वायर दिस नॉलेज एक एग्जाम्पल एक लॅम्प आमी एक देवा दिवू देवळोच म्हणून ताची मागची फिलॉसॉफी आसा कसं जालें की अंधकार म्हळ्यार भंय करता आतां रुमाक काळोख आसल्यार आमी चमकता आनी हगूर चमकतलीं न्हू तशीं जी अंधकार म्हळ्यार अज्ञान आनी केन्ना आमी दिवो लावन त्या देवा समर्पण करता ती ताची सिंबॉलीक मिनींग हें आसा की आमगेलें अज्ञान दूर करून आमकां आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त जावचें आसल्यार आमी देवाले मागून घेतात तमसो मा ज्योतिर्गमय तशें सांगिल्लें आसा आनी हें कशें करूं येता दिस इज द टॉपिक्स वीच वी वील डिस्कस इन डिटेल्स मुखारी जाल्यार एक वस्तू पळय येता की हें गीता भगवत गीता ताजे खातीर देवान दिलेलें आसा 5000 वर्स फुडें देवान सांगिल्ली गीता आतां तें तितलें प्रॅक्टिकल आनी एप्लिकेबल आसा आमगे लायफांत आनी आमगे लायफा सिच्युएशनान लेकार आमकां तातूंत आनीक फ्रेश मिनींग दिसता आनी आनीक विशय आमी केन्ना उडगास दवरता म्हळ्यार देवाल स्वाम्याल फोटो दवरून आमी केन्नाय पांय पडटा कसं जालें की हें कृतज्ञताची भावना नासल्यार हें ज्ञान प्राप्त जावचें जाय हें आमगेल क्वॉलिफिकेशनांनी बीन निमित्त आमी समजून घेवचें तसलें ज्ञान न्ही हें देवाल स्वामेल आशिर्वाद आसल्यारय हें आमकां समजूच भाग्य मेळटा आनी ताजे रिजल्टान तें आनंद प्राप्त जावचें सो आमी केन्नाय देवाले स्वाम्याले कृतज्ञता दिवन तांगेर उडगास करता आनी हें ज्ञान प्राप्त जाल्यार आनीक एक विशय म्हळ्यार मस्त सकड वस्तूक आमी ब्रॉड व्यूवर पळोवपाक जाल्यार आतां आमकां तोग्ग असल्यार आमकां दिसच ना जाल्यार आमी एक पर्वता वयर गेल्यार आमकां तें क्लियरली दिसता पुरा सकयल अशें आनी एक विशय म्हळ्यार की आतां आमी व्हड व्हड बिल्डींग दिसच्या पुरो जाल्यार आमी केन्ना प्लेनार वता ती तांची तोग्ग आमी सिटी शहरां पळयता तेन्ना बिल्डींग पुरा सनसान उज्या पेटशी दिसता सनीच तशीच आमगे लायफान मस्त सकयल प्रॉब्लेम आसता जाल्यार आमी हें गीता ज्ञान प्राप्त करून आमगेलें थिंकींग हायर व्हरता ती प्लेनार केल्ल्या म्हणके तेन्ना आमकां तांची खंयची व्हड बिल्डींग आशिल्ली सान कशें दिसता तशी व्हड प्रॉब्लेम आशिल्ली सान जावन दिसता हाका म्हणटा ती फ्रेम ऑफ रेफरन्स चेंज जाता आमगेलें विचार शक्ती ताची अभिवृद्धी जाता आनी आमी सेम प्रॉब्लेमार विंगड दृश्टिकोणान पळोवचें सुरू करता दिस इज ऑल्सो नेसेसरी सो आमी बेसीक कॉन्सेप्ट्स हे इंट्रोडक्टरी व्हिडिओन तूं डिस्कस करुया आनी मागीर एज वी मेक द न्यू व्हिडिओज वी वील गो इन टू फर्दर डिटेल्स सो वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन लायफ हें एक क्वेश्चन आसा वेरी बेसीक फंडामेंटल क्वेश्चन शास्त्रान सांगिल्लें आसा आहार निद्रा भय मैथुनानी समान्यम एतात पशुभीर नराणाम
ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीन पशुभी समान. अशी सांगितलं अशी आहे की 4 थिंग्स आर कॉमन. मनशांतूय पशुंतूय. कसं नाही, इटिंग खावचें, मीटिंग चेडूंक करचें, स्लीपिंग न्हिदोवचें, आणि डिफेंडिंग संरक्षण कोण घेवचें. इतलें फरक आसच्या पुरो की ते पशु असतात, प्राणी आणि खंय पुणी रोडार पडले रानांत बसून कसं पुणी खावचें आसच्या पुरो. आमी चांग रुपारी डायनिंग टेबलार बसून पान्नारी चांग रुपार जेवण करचें पुरो. न्हिदोवचें प्राणी खंय पुणी रोडारी रस्त्यारी खंय पुणी न्हिदता ती. आमीचे कम्फर्टेबल सिच्युएशन चांग मानच्यारी न्हिदोवचें पुरो ती. डिफेंडिंग कसं नाही, एक भंय असल्यारी प्राणी तागेलें संरक्षण करचें, तागेले नांगटान मारता, तागेले दांतान चेपता, तागेलें रक्षण कोण घेवच्या खातीर. आमी गन्स व्हड सोफिस्टिकेट टेक्नॉलॉजी आता न्यूक्लियर बॉम्ब्स काय यूज करूया. सो ऑल दीस फॅक्टर्स आर कॉमन. तांकां चेडूंक जाता ती, आमकां चेडूंक जाता ती. द प्रोसेस इज द सेम. दीज आर कॉमन थिंग्स. मात्र शास्त्र सांगता की ज्ञानम नराणाम अधिको विशेष. आमकां सांग की विवेक बुद्धी आसा, दॅट इज द डिफरन्शिएटिंग फॅक्टर. त्यांच्यान आमी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूत. फॉर एग्जाम्पल एक काणी आसा की अलेक्झांडर कॅम्पांत एक चोर येवन कसं की चोरी कोण व्हरता काय ताका धरता ती. आनी अलेक्झांडर निमगेत काय तू कसं चोरी केली म्हणून. तो चोर सांगता काय, हांव आनी तुगे मेकेलांत कांय फरक ना. हांव सांज चोर, तू होड चोर. तें कशी, हांव तुगेले कॅम्पांत वचून कसं की सांज चोरी केलेली, तू खंय खंय विंगड विंगड देशा वचून लुटता. सो आमी सेमच, खाली हांव सांज चोर आनी होड चोर. तशीची त्याच प्रकार आमगेल टाइम इफ यू एनालाइज, तुम्ही एनालाइज करून पळया ती. ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग इधर हें करचें और हाजी तयारी करचें आमगेले कितले टाइम वता. and if we are doing the same things which the animals are doing, तांणी सान पशु आमी शास्त्रान सांगता ती द्विपाद पशु काय कांय फरक ना म्हणून सांगिल्लें. एनिमल्सांत तूं इंटेलिजन्स आसा, तांगेलें जीवन तांगेलें थंयसर कसं करचें. एक सान पक्षी जाल्यार कशें खंय खंय वचून सोदून हाडून तिगेलें नेस्ट बांदीत पड रुखारी. जाल्यार ते आध्यात्मिक विशयांत तूं देवाल विशयांत तूं चिंतन करचें, तांगेल्यान तूं ती एबिलिटी ना. आमी ह्या टॉपिकची के डिटेलार पळोवन. आनी शास्त्रांत आनी कितें सांगिल्लें आसा, नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार. म्हळ्यार ही मनुष्य जीवन एक दोणी मणके काय कशी दोणी घेवन आमी न्हंयतूंतल्यान पार जाव येता, तशी त्या प्रकार हे मनुष्य जीवनांत तूं गुरु कर्णधारन गुरू गायडन्स अंडर तांगेल्या आशिर्वादान हे मनुष्य जीवनांत तूं आमी मस्त सकट प्रॉब्लेम्स हे भवसागरात वचून पार जावची ही शक्ती आसा म्हणून. तितलें पावरफूल अशें हें मनुष्य जीवन म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी इट्स अ जंक्शन. हांगा देखून आमी वी कॅन डिसायड, ऑलवेज देर इज अ चॉयस. आमी डिसायड करूया की आमगे जीवन आनी कितें बेटर करूया, की डू वी वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे, ते आमी हें डिसायड करूया. आनी मनुष्य जीवनांत म्हळ्यार आमकां ती विवेक बुद्धी म्हणून दिलेली आसा, दॅट कॅन बी युज्ड ऑर मिसयुज्ड. कशी एक पेस्कती खंयच्या मर्डररान हाता असल्यार तो कोणालें जीवन घेतलो. म्हणजे त्यांची एक सर्जनाल हातार एक डॉक्टराल हाता असल्यार तो कोणालें जीव वांचयतलो. सो ती बुद्धी बायंड इट सेल्फ कशी आमी यूज करता ती त्या प्रकारारी ताची मनुष्य जीवनात सार्थक करूं येता. आनी मनुष्य जीवनाक एक विशेष बुद्धी दिला म्हळ्यार कशी एक IAS ऑफिसर जावं खंयच्या व्हड पोस्टार मनीस असल्यार ताका मस्त सकट फॅसिलिटीज मेळटात. कार, व्हेकल्स और मस्त कामां चेड अशें पुरो ते कसं की ही हॅज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्याच प्रकार आमकां देवान विवेक बुद्धी दिल्ले प्राण्यां दिनी कसं की आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हूण जालें ना तसलें. So we will see now what is the difference in detail between human life and animals. पशुंत आनी मनशांत कसा फरक आसा म्हणून पळोवया. First is the ability to inquire higher. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हांव कोण, हें जगत्यांत दुःख कसलें आसा, आनंद कशी प्राप्त जावं येता, असो तो मा सद्गमय. हें कशी आमी कसं आध्यात्मिक विशय आसुया, देव आसुया, तर देवा प्राप्त कशी करूं येता, ह्या पुरा विशय आमी मनुष्य जिवनांतू करूं येता.
एक बोकडी मरताना विंगड बोकडी राबून पळयत काय म्हणल्यार तांकां तितलें ध्यास ना की नेक्स्ट हांव मरतलो जाल्यार मनुष्य जिवनांत तो आमी प्रॉब्लेम्स पडलेल्यार आमी क्वेश्चन करूं येता हें मेगेल ओटूय जावका काय म्हाका आनंद जावका जाल्यार मेगेल जिवनांत दुख्ख कसलें आसा हें आमी निंगू येता बुद्धाल काणयेन तो आमकां तसो की बुद्धाक तागेल अन्नान सिद्धार्थ आशिल्लो तो तागेल्या अन्नान ताका रावळारा भितरय दवरलेलें जाल्यार तो भायर आयले तो पळयत काय विंगड विंगड सिच्युएशन कोणाक एक सौखी ना कोणाक एक बंद तो निंबूचे सूर करता हो हें कसलें जाता आसा हें म्हाका काय जातलें आनी तूं देखून भायर पडचें कसलें आसुवें तशी बुद्धान गीता म्हूण सांगिल्लो आसा सो मनुष्य जिवनांत तूं इज देर अ वे आय कॅन फायंड अ परमनंट सोल्युशन कसलें मेळ्ळें की आनंदमय जीवन करचें साध्य की कशी फिल्मान त्या पुरा एंडार सांगतात पळय अँड दे लिव्ड हॅपिली आफ्टर रियल लायफान तशें जायना बट इज देर अ वे सो आमी ते रूट कॉज फायंड आउट करूं येता हें सोर्स ऑफ एवरीथींग खंय आसा म्हूण फायंड आउट करूं येता आनी गीताचें ज्ञानान तूं कृष्णान ह्या पुरा क्लियरली हो पुरो वस्तू सांगिल्लो आसा आनी सेकंड वस्तू म्हळ्यार आनंद प्राण्याक आनंद प्राप्त जायना आमकां सुख दुःख आसता सुख दुःख म्हळ्यार फुडें काळांत तूं ते टॉर्चर करचे मनशां उदका बुड्डयता आशिल्लीं पळय आनी स्वल्प वेळ तो ऑलमोस्ट मोरू तयार जाता ताका भायर हाडून ताका श्वास घेवचे सोडटा आशिल्लें ताणें श्वास घेतलो आपस उदका बुडयता आशिल्लें त्या प्रकारार सुख म्हळ्यार समटायम्स इज लायक प्रॉब्लेम्स नातिल्ले तेन्ना आमकां सुख शी दिसता प्रॉब्लेम ना न्हू सो पॉझिटिव्ह सुख आनंद प्राप्त जायना ते मनुष्य जिवनांत साध्य आसा आमकां एक पार्थिव रस म्हूण येता फिजिकल लेवलार कशें की एक सुख सी प्राप्त जाता इमोशनल लेवलार आमकां कशें एक सुख सी प्राप्त जावचें साध्य आसा और इंटलेक्चुअली आमी बुद्धी यूज करून कशें एक सॅटिस्फॅक्शन मेळचें साध्य आसा जाल्यार एक भक्ती रस म्हूण आसा आध्यात्मीक रस ते मनुष्य जिवनांत तूं प्राप्त करूं येता आनी आनीक वस्तू खंयची पशुले ना मनशाले आसा वी ऑलवेज हॅव अ चॉयस आमगेल मुखार एवरी मिनीट एवरी सेकंड ऑफ आवर लायफ जिवनांत आमी डिसायड करूं येता की नेक्स्ट आतां हांव कसं करूं येता कसं करता आमगेले चॉयस आसता आमी खंयच्या वस्तून फोर्स ना कसं ड्युटी करचें आसता पुरो जाल्यार आमी कशी टायम आमगेली फ्री टायम आमगेली युटिलायज करता ती ते बाय एंड लार्ज आमगेलें चॉयस ते आनी ह्या पुरा करचें एक दृढता जावका प्राणी म्हळ्यार तांणी प्री प्रोग्राम्ड आसता ती तांगेलें जिवनांत कसं जावका ते सिजन लेकार आयु लेकार ते जत्ता आसता मनुष्यान न्ही आमी कसं जावका म्हूण जाल्यार आमी तांचो प्रयास केल्यार स्पेशली आध्यात्मीक विशयान तूं चिंतन करचें प्रयास केल्यार आमकां ते प्राप्त जावचें साध्य आसा सो आमी आमगेली बुद्धी चांग रुपार आध्यात्मीक जीवन समजून घेवचें घेनातल्यार देर इज अ डेंजर की आमी विंगड जेन्ना हार्म करतलीं रादर दॅन हेल्प एक झून तूं मस्त प्राणी आसता पळय केजा भितर तशी एक केज खाली आशिल्ली आनी ताजे भितर एक कानडी दवरलेली तो कोणी ते केजा पळयल्यार तांगेलें रिफ्लेक्शन दिसता आशिल्लें आनी तांचो तो बरयलें द मोस्ट डेंजरस एनिमल वय मनशान तांगेली बुद्धी चांग रुपार यूज करनातल्यार ते आनीक डॅमेज जावचें साध्य आसा देवान गितेन सांगचें आसा की तो पुरा जनाल वेलविशर म्हूण सो आमी त्या देवाला श्रद्धेन भक्तीन उदकास करता ती आमगेलांतूय ते पावर येता की आमी विंगड जनाल खातीर वेलविशर जावं येता rather than being a problem. So the next question is कि चलो ability to inquire higher आसा जाल्यार what are the real problems आमगे लायफान problems also can be classified into two ways relative problems सापेक्ष problem आणि real problem निज जावन अशी problem आता relative problem सापेक्ष problem म्हळ्यार एकल्यान खातीर ते problem विंगड जावन ते सुखा कारण कोणाला काराच कसं प्रॉब्लेम जाला बुरारी कोणाला कार आसता का ते दुःखा कारण जाता कसं प्रॉब्लेम मात कोण मेकॅनिक आसा पळय तागेले खातीर ते खुशी विशय कसं की तो रिपेर करून ताका दुड्ड मेळचे दांता दूख आसले कोणा दांता दूख आसा तागेले खातीर ते प्रॉब्लेम जाल्यार डेंटिस्टा खातीर इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम सो हे रिलेटिव्ह प्रॉब्लेम्स म्हणटा ती आनी चेडाव जेवन आमगेले टायम हांतू आसता रिलेटिव्ह प्रॉब्लेम्स हांतूचे एकल्याय खातीर सुख दुसऱ्या खातीर दुःख सेम वस्तू
मग निज जावन कसं प्रॉब्लेम असतं पळय ते पुरा जनाल खातीर प्रॉब्लेम आनी गीता हाजे विशय सांगता आनी रियल प्रॉब्लेम्स आमी सॉल्व करचें तूं एनर्जी घालता रिलेटिव्ह प्रॉब्लेम्स तूं आमगेलें सगळें लायफ आमी सॉल्व करता करता रियल प्रॉब्लेम्स खातीर आमगेले टायम ना आनी गीता लेखारी रियल प्रॉब्लेम्स कसं ना बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ जन्म मृत्यू जरा व्याधी जन्मान तुवें आमकां कितले प्रॉब्लेम आसा ते आमकां उडगास व्हरना इमॅजिन आमी 9 महिने आवसूल पोट्टान तूं कशी कंजेस्टेड कंडिशनार बसून आशिल्लीं ती पोश्चरारी कसं कसं किटाणू चापता आशिल्लीं खंय कितले कश्ट आसा पुरो देवान ते आमकां उडगास दिनी ते देवान आम्हाला पोट्टा भितर आशिल्ले तेन्ना त्या अवस्थाचे उडगास आमकां आशिल्ले जाल्यार आमकां लायफ आमगेली नॉर्मल आसना आशिल्ली एचूनच ओल्ड एज पूरा जनाक तसं है कि विद ओल्ड एज देर आर सर्टन रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच कम डिजीज कसं एक असं जाल्यार तें एक दुख्खाक कारण जाता आनी डेथ नथींग श्योर एज डेथ खंडित एक दिवस पुरा जना मरण येता म्हळ्यार खंडित हे प्रॉब्लेम पुरा जनाक आसा दीज आर द रियल प्रॉब्लेम्स खंयचे देशाचे और खंयचे स्टेटाचे खंयचे एजा लेखारी हे न्ही दिस इज कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड मनुष्य जिवनांत हे रियल प्रॉब्लेम्स आनीक एक 3 प्रॉब्लेम्स सांगेत म्हळ्यार आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक वॉट डूज दीज मीन आध्यात्मिक म्हळ्यार आमगेल मना निमित्त प्रॉब्लेम कसं नाही पूण फ्युचरा विशीं एंग्जायटी आसता पास्टा विशीं कसं रिग्रेट आसता कसं की जाय न्ही आनी एक पंत आमी कसं की विशयान चड लेखून इनफॅक्ट लास्ट फ्यू इयर्सान तूं मेंटल हेल्थ इश्यूज हॅव इन्क्रीज स्ट्रेस आसता आनी ते स्ट्रेसा निमित्त कसं डिजीज सुरू जाता जाल्यार कितें भितर बिल्डअप जाता आनी ताजें एफेक्ट आमगेले बॉडी वयर येता शरिरा वयर येता मेंटल प्रॉब्लेम्स ते आध्यात्मिक प्रॉब्लेम कसं की आमगेले मना निमित्त आमी कसं की एचून आमकां प्रॉब्लेम जाता आदी भौतिक म्हळ्यार विंगड जिवा निमित्त पुरा जेन्ना लायफान तूं कोणी एक फॅमिली एक्सटेंडेड फॅमिली और ऑफिसांत और खंय पूण एक मनुष्य आसच्या पुरो कोणा निमित्त कसं की एक बाद आसा कोणीय नातल्यार नुता बशिल्ले तेन्ना एक जडार येवन बाद दिवच्या पुरो सो विंगड जिवा निमित्त जावचे प्रॉब्लेम ताका आदी भौतिक म्हणजे आनी आदी दैवीक प्रॉब्लेम म्हळ्यार दीज आर द प्रॉब्लेम्स वीच आर कॉज ड्यू टू नेचर आतां आमी कोरोना वायरसाक पळयता जस्ट त्या पुरा कोरोना वायरस ओट्टू म्हणल्यार ताजे 1 ग्राम वजन ना सगळे जगत त्याचे जाल्यार ते 1 ग्रामा किंवा उण आशिल्ले कोरोना वायरस सगळे जगत त्याक एक प्रकार प्रॉब्लेम क्रिएट करून सोडला पुरा जेन्ना लायफान कसं कसं प्रकार कसं कसं जाता नॉट लायक बिफोर सो नेचराच पावर पळयता की 1 ग्राम ना त्या वायरस सगळे जगत त्याक ताणें एफेक्ट केला आनी मुखार कसं सगळें खंयचे कितले स्ट्रॉंग देश आसा सुनामी येता म्हळ्यार ते एरिया वेकेट करता कितले टेक्नॉलॉजी असल्यार सृश्टीच कसं एक वस्तू असल्यार ताजे अगेन्स्ट मनुष्य कांय चलना आमी खाली एडॅप्ट करता सो दीज आर द रियल प्रॉब्लेम्स वीच वी हॅव टू फोकस ऑन हें कसलें जाता आसा हाजें कारण कसं वाय इज इट लायक दीस बिकॉज की आमी ह्या प्रॉब्लेम्सा विशीं हार्डली थिंक करतात कितले जाण आमी थिंक करचे पुरो जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे रियल प्रॉब्लेम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक नो मोस्ट ऑफ आवर लायफ वी आर एंग्रोस्ड इन आमी हांव कसं फुडें सांगलें रिलेटिव्ह प्रॉब्लेम सापेक्ष प्रॉब्लेम सांसान विशयान तूं आमगेलें पुरा मेंटल एनर्जी वता जाल्यार मनुष्याल जीवन मेळना जाल्यार हें गीताच तत्व समजून घेवन हांतू तुकून कसं सोल्युशन आसलें ताजे विशयी करता म्हूण आतां आमी केन्ना हें पुरो ट्राय करता ती तेन्ना कसं टेम्पररी सोल्युशन मेळचें पुरो कशें की आमकां कसं एक बॉक्क जाल्यार आमी पेन किलर घेतल्यार दूख येवन जातचें पुरो आपास दूख सुरू जाल्यार आपास पेन किलर घेतलें जाल्यार रियली ते प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यार डॉक्टर कसं इन्फेक्शना खातीर एंटीबायोटीक और विंगड कसं वखद दिवचें पळय सो मत्सो कडेन दुखा कारण येताना आमी टेम्पररी सोल्युशन्स एक्सेप्ट करता ती विच आर लायक पेन किलर्स जाल्यार ते रूट प्रॉब्लेम सॉल्व जायना ते आपास येता आसता सो वॉट आर द टेम्पररी सोल्युशन्स कसं की एक टेक्नॉलॉजी सायन्सा निमित्त कसं की एक सोल्युशन मेळ्ळें म्हणके जाता बट इट्स नॉट अ लॉंग टर्म सोल्युशन
आणि मस्त सकट सोल्युशन निमित्त विंगड कसं की प्रॉब्लेम बी सूट जाता. फॉर एग्जाम्पल कार्जा निमित्त ट्रान्सपोर्टेशन हॅज बिकम व्हेरी इझी. एडवांटेजस वे ताजे निमित्त ऍक्सिडेंट्स जाता असं आणि लॉंग टर्मान तू पोल्युशन क्रिएट जाता असं. क्लायमेट चेंज या पुरा प्रॉब्लेम जाता ताका आतां आमी इलेक्ट्रीक कार्स करता म्हणून पळयता आसत. सो द सोल्युशन समटायम्स क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लेम. आता इंटरनेट आसा तो तुम्ही ह्या पुरा फेसबुकार आयकता अशें पुरो ह्या व्हिडिओ चांग विशय यूज करीत जाल्यार इंटरनेटा निमित्त मिसयूज जावन न्हू ताजे निमित्त मस्त हॅरेसमेंट जाता जेन्ना कश्टय जाता. सो हे टेक्नॉलॉजी और सायन्सा निमित्त आमकां कसं की सोल्युशन मेळचें पुरो जाल्यार आमी पळोवता की निजर जावन आशिल्ले आमी खंयचे रियल प्रॉब्लेम्स म्हूण डिस्कस केला पळय ते सायंटिफीक एडवान्समेंटान सॉल्व करचें जायना. कसं एक पेन किलर आमकां सोल्युशन मेळचें. द सेकंड थिंग इज की कसं एक आमगेले मन आणता येईल आमी करून कसं की एक सोल्युशन फायंड आउट करचें ट्राय करचें आमगेली बुद्धी यूज करून. और कसं पुणी आतां मस्त सकड हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स आसात. ह्या 5 वस्तू तुम्ही केल्यार तुमच्या जीवनात सुख मेळटलें. 2 ways to succeed in life. सो मस्त सकड पुरो असो विशय आसा. थिंक पॉझिटिव्ह म्हळ्यार कसं एक इनडेप्थ खंयच्या विशयांत वचना सी सुपरफिशियली वैरी कसं की एक सांगल्या म्हणटा करचें. आतां तुमी दोळ्या डॉक्टराले गेल्यार आनी ताणें तागेले कन्नडक घालून तुमकां दिल्यार आनी सांगलें समज दिसता न्हय तुमी सांगलें ना समज दिसना दोळ्यान. तो दोळ्या डॉक्टरान तुमकां सांगल्यार की ना म्हाका समज दिसता तुका काय समज दिसूं का. आनी तुमी सांगलें ना ना म्हाका दिसना. तुमी त्या डॉक्टरान तुमकां सांगलें थिंक पॉझिटिव्ह डोंट गिव अप. पळय कन्नडका तुका दिसतलें एक दिवस तुमी त्या डॉक्टराले आपास वतली. सो दीस इज द कायंड ऑफ सिच्युएशन. टेक्नॉलॉजी निमित्त फेसबुकार तुमगे 2000 फ्रेंड्स आसचे पुरो. आतां रियल फ्रेंड्स ते रिलेशनशीप बिल्ड करचे टायम ना. सो पॅच वर्क सोल्युशन सोदितात आनी मस्त टायम्स फ्रस्ट्रेशना निमित्त मस्त जनाल ड्रिंकींग हॅबिट्स आसता. यंग जनान तू ड्रग्सा हॅबिट आसा. आमगेले समाजान चिके आमगेले संस्कृतीचे कल्चर आसा ताजे निमित्त आमी देवा स्वामील्या आशिर्वादान प्रोटेक्टेड आसा ती जाल्यार हे ज्ञान हो विशय आमी स्प्रेड करनातल्यार मुखारी कसन जातलें म्हूण सांगू जायना. आनी खंयचे एक मॅप आसा म्हूण जाल्यार त्या मॅपार हांगा दोकून हांगा वचचें म्हूण तुमी गुगलार पळयलां मात रियली वचचें त्या मॅपार तुमकां वचचें जायना. रियली तें एक्सपिरियन्स करता. तशी हें गीताचें तत्व आसा आमी समजून घेवं आनी ते इम्प्लिमेंट केन्ना करतात पळय तेन्ना वील गेट द डिफरन्स. आनी देवान सांगचें आसा देवान सर्टिफाय केलां ह्या वर्ल्डान गीतात. कसं सांगलां देवान दुःखालयम अशाश्वतम. कशी खंय जेवण मेळटा ताका भोजनालय म्हणचें. खंय मदिरा मेळटा मदिरालय. खंय पुस्तक मेळटा ताका पुस्तकालय. विद्या मेळटा विद्यालय. तशी देवान सांगलां की ह्या जगत्यान तूं दुःख आसा ताका दुःखालय. ताका वी शूड नॉट बी सरप्रायज की हो हांगा मस्त दुःख आसा म्हूण. खंय हॉस्पिटलाक गेल्यार आमी हाकाय सवकी ना हाकाय सवकी ना हाकाय सवकी ना कशें बाय हें हॉस्पिटलांत आयली न्हू सवकी नातील जन आसात ते. तशींची ह्या जगत्यांत दुःख असल्यार आमी सरप्रायज अशें असलें की देवान सांगलां ह्या जगत्यांत दुःखालय म्हूण. जाल्यार देव तूं वाट दाखोवन दिता तेंचे आमी मुखारचे सेशन स्लोली बिल्डअप करून पॉयंट बाय पॉयंट पळय. आनी थोडे वेळ खंयच्यान तूं चुकून पळयार मस्त प्रॉब्लेम जावचे साध्य आसा. हे एक हितोपदेशांत श्लोक येता कुरंग मातंग पतंग मीना. हाजें मिनींग अशें आसा की एक डियर एक सावंड आयकून खंय अट्रॅक्ट जाता खंय तेन्ना तो हंटर तो मृगारी ताका धरून सोडता. तशींची हस्ती धरचे खातीर एक फिमेल एलिफंट हस्तीनीक लागीं दोकून व्हरतात तेन्ना तो हस्ती तिगेल म्हाक्षी वचचें ट्राय करता आनी ताका एक डायरेक्शन लावन ताका फोंडा पाडून सोडतात. मागीर एक सांसान पक्षी आसता तांणी उजव्याची लायट पळोवन ताजे लागीं वचून तांणी जोळ मारतात. मासोळी कसं की खावचें येता म्हूण धरता आनी तेन्ना तो फिशरमॅन ताका धरून सोडता. आनी हनी बी म्हळ्यार त्या फुल्लाचें सुगंधा खातीर येवन फुल्ला वयर बसता म्हूण सांगिल्लें आसा. तशींच आमगेलें हें खंयचेंय इंद्रिया निमित्त आमी
अट्रॅक्ट जावन रॉंग डायरेक्शनाक गेल्यार शिरकून पडटा ती आमकां तसं की मस्त सगळे लिडर्स वर्ल्ड लिडर्स जो आसा ती कोणालें सगळें नांव वायट जालां आनी खंयची एक रॉंग डिसिजनां कसं एक रॉंग बिहेवियर दाखयलें निमित्त सो हांतू कसं सोल्युशन आसा की आमी इंद्रिया वयर नियंत्रण कशें हाडूं येता इफ वी हॅव सम बॅड हॅबिट्स हाऊ कॅन वी गिव देम अप गीता विल हेल्प अस अंडरस्टँड दॅट So the final question for the day before I close this video is there a permanent solution? आता खंयचे एक चेडू पక్కనే एक कुंभमेळ्यान होडकून गेलो म्हण तागेलो आन होड मनुष्य मस्त दुड्ड आसता गेलो तेला होडकून गेलो तो चेडू आनी त्या चेडा हेल्प करचे कोणी थोडे खावचे हाड दिलें तिंगट जनान कोणी ताका हेल्प करच्याक कसं एक वस्त्र दिलें न्हिदोवचे जाग दिल्लो बोर जाता म्हण तागेलो ಸ್ವಲ್ಪ खेळ्ळी ती तें तागेले खातीर कशें की वय जाल्यार रियली तागेले कोण वेल्विशर आसतले त्या चेडा खातीर पुरा कशी चांग वस्तू कसं न्हय तागेले अन्ना तूं ताका कनेक्ट करून दिल्यार जाल्यार की तागेले अन्ना ताका कनेक्ट करून दिल्यार तागेलो बापूस आसा तो पुरा पळोवन घेता तागेले खावचें पिवचें एज्युकेशन ताका खेळोवचें पुरा जाता सो समटायम्स द बिगेस्ट फिलॉन्थ्रफी आमी मस्त सकयल करता ती द बिगेस्ट फिलॉन्थ्रफी इज समटायम्स आमी हें आध्यात्मीक ज्ञान हें स्प्रेड करता ती आनी आमी जनाक समजून घेवचे हेल्प करता ती वॉट इज दॅट देअर कनेक्शन टू गॉड देवा लोट आमगेलो कसं संबंध आसा कसं तें आज्ञा आमी देवालय चेडू त्वमेव माता पिता त्वमेव गीतेन तूं सांगचें आसा की आय एम द सीड गिवींग फादर अहम बीज प्रदापिता मेगिलान तुका पुरा जनांनी येवचें आसा म्हणून कृष्णान सांगचें आसा सो तसल त्या देवा ओट्टू आमी कनेक्ट जाल्यार आमकां पुरा मेळचें साध्य आसा देव परमात्मा जावन आमगेलो ओट्टू केन्ना आसता सो तें कनेक्शन इस्टॅब्लिश केल्यार इट वील हेल्प अस रायज आमी कशी हे विडियोन तुलें फ्रेम ऑफ रेफरन्स आमगेलें चेंज जातालें कशी प्लेनार देखून पळयतना व्हड बिल्डींग आसल्यार आमकां सान दिसता कशी आध्यात्मीक ज्ञान प्राप्त जाल्यार आमकां व्हड आशिल्ले प्रॉब्लेम सान दिसतलें आनी छान रुपार आमी आनंदमय जीवन व्यतीत करता जाल्यार आमकां भाग्य प्राप्त जाता सो हे विडियो सेशन हांगा एंड करता वी विल डिस्कस ऑल दीस रिलेटेड टॉपिक्स मुखावेल सेशन्स आनी आय होप यू एन्जॉयड दिस विडियो कसं चूक जालो आसल्यार क्षमापण कोरता this is a very important topic so please spread this video as much as possible आमगेल समाजान तू so that people can understand हाचे आध्यात्मिक जीवनाची importance and especially young people they need to understand this ताका मुखावेल तांगे लायफ मस्त आसा तांगे चांग रुपार एक जीवन करचें हें आध्यात्मिक तत्व समजून घेतल्यार तांकां बरें जावन जीवन करचें भाग्य मेळटलें एनी कॉमेंट्स एंड फीडबॅक आर वेलकम GSB महिला शाखा पुन्हा धन्यवाद करता आणि मुखावेल सेशन आज नेक्स्ट विडियोन तू हांव तुमगेलो लोटू आपास येतलो थँक्यू सो मच धन्यवाद